पहिली रायड आमची RX-आन. हा कशें दिसता तुका फर्स्ट रायड मारून? दौडला हांगासर कोण आसलो जाल्यार समतीच तकली फुडपाची आणि 2 मिनटां पयलीं हांव हांगासरूच आसलो. बरी जाल्या रे गाडी. यांची कोडी नो नंबर 1 जाता नो हा. हे पयात गायज सारकी चमकता गाडी. कितें घेवया फुल्ली पळोवया चल आहा जाल्यार. सो गायज पयात. हॅलो गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशी आसात तुम्ही? होप तुम्ही मत काटो होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज हवी गेल्लेलो आसा आपणाचे गाडयेचें काम करपाक. तेजी जी गाडी आसा ती ह्या दिसांनी परत परत मोडात आहा अप्रिलिया. पयलीं तेणें बॅटरी चेंज केल्लेली म्हणजे नेवी घातलेली 15 दीस पयलीं आनी ती मोडली आनी आतां आमच्या हांगासर खोरें मोडलेलें आहा. सो गायज कितें जालां जाणा आमची न्हू जिरवणी परत परत भरात आसा आनी मेन थिंग कितें आहा म्हाज्या मम्मीन न्हू आनी एक सेपरेट जिरवण केल्लेली पूण ती खंय केल्लेली ती म्हाका कांय खबर ना. तेन्ना म्हाजी मम्मी आसली पळय तेन्ना म्हाका मम्मा म्हाजी परत परत म्हणे आगो यो गो तुका दाखयता खंय कितें आपूण करता तें पळय गा म्हणटलें मम्मा म्हाजें आनी कितें काम आसा गे थंय काय म्हणून. आनी आयज हे पळय म्हाका सगळ्याक सोदचें पडटा खंयसर कितें मम्मीन पायपाचें कनेक्शन केलां कितें तें. आनी पळय हांगासर कितें आहा तें खबर ना म्हाका. कितले वर्सां जालीं कमीत ते कमी न्हू गायज हेका 5-6 वर्सां जालीं हांव हांगाच पळयता पूण हेजे पोंदाक हांवें ओपन करून पळोवंक ना. आतां हे ओपन करपाक लागून येदो व्हडलो केळमो काडपाकूय बरें दिसना दूख दिसता. बरो केळमो वेलची केळी जाता हेका पळयात केदो व्हडलो जाला ह्यो. तरी पूण आतां कितें करता सांग हेका इतलो मेरेन असो कट करता आनी मागीर दुसरे कडेन खंय व्हरोन लायता आनी हिंकां ऑप्शन ना आमकां. आनी हे पळय आमचे फावडाय मोडले खरें हे आनी परत परत मोडात हेका दांडोच चेंज करूंक जाय. वाज येयलो आमी अर्दो टायम हेकाच वेस्ट करता हेच सारकें करपाक. गायज हांव हांगासर ब्लॉग करता आनी हो पळयात फाडसून न्हू नळो हांगासर पडलो सकयल. तरी बरें हांगा ही भुरगीं नासली म्हणून भुरगीं हांगासर खेळटाली वयरसून सकयल पडलो पळयात केदो व्हडलो. हांगासर कोण आसलो जाल्यार समतीच तकली फुडपाची आणि 2 मिनटां पयलीं हांव हांगासरूच आसलेलें. सर्विसिंग करता पळय गाडी सर्विसिंग. बाबा गाडयो चड दवरप तांकां पोसपाक व्हडले प्रॉब्लम ना रे. गाड़ी लाने का प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी को पालना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. फिल्टर बिल्टर चेक करता कितें आहा कितें सारकें ना पळय तें. हे पळय बाबा हांव टायम टू टायम करता सर्विसिंग. हे पळय सगळें ओपन करून दवरला. ऑयल घालपाक येयला टुटी ऑयल. टुटी ऑयल इम्पॉर्टंट ना रे RX-आक. टुटी ऑयल घालिनासतना केन्ना गाडी चलोवनाका RX. किड्यार जातली गाडी काबार जातली काबार. आत्ता धुवून हाडल्या गाडी बाय चकचकीत केल्या चकचकीत सर्विस. बरी जाल्या रे गाडी. हॅलो गाईज कशे आसात तुम्ही? होप तुम्ही सगळीच जाणां बरी आसात. सो गाईज आयज आमी खंयची रे RX घेवन चल्ली एक धाकटुलेच्या रायडाक. आयज आमी फर्स्ट टायम आमची RX काडलेली आसा भायर आनी म्हाका हांवें गाडयेर बसयल्लें आसा आयज पयल्या फावटी. हांवें RX हांवें RXूच म्हटलें जाल्यार RX म्हणूंक ना. तुजे कान फुटल्यात दिसता सारकें न्हू गायज. सो गायज आतां हांव परत हांगासर रावलेलो आसा स्टॉपाचेर मातशे गाडयेचे फोटो मारपाक. हो पळयात गायज आतां हांव आपणाच्या गाडयेचे हांगासर फोटो मारता. माझ्या हातून कॅमेराच ना फोटो काय मारता. अरे तुजो फोन पूण तूं रावलाय फोटोच मारपाक न्हू. आतां गायज ह्यो चड शो मारता. सो गाईज खरेंच म्हाका खूब बरें दिसता यू नो खुदच्या मेहनतीचे घामा कश्टाचे RX चलोवप फीलूच अलग. हे पळयात गायज सारकी चमकता गाडी अवीची. अवीचो बस आसात न्हू जाल्यार अवी ही गाडी भांगराची सुद्दां करून उडोवपी न्हू अवी.
करपी न्हू तू पण तू करपी न्हू करपी तो हे पयात गायज आणि हेवटेन पयात कितली सुकती येयलेली आसा आणि तेवटेन कालवा आसा आणि हेवटेनूय कालवा आसा पयात कालवा म्हाका दिसता खूब आसा पयल्यात हे पळय कोणी तरी फोडल्या पयात. ओके सो गाईज आम्ही येयलेली आसा बिट्टोना RX घेवन पहिली रायड आमची RXान. हा कशें दिसता तुका फर्स्ट रायड मारून? आवय मज्जा आता हा आता फाटसून बसपाक बी सारखी RXाचेर इझी अशें झुबक आणि कास्तात गाडी बरी गेल्या गाडी सारखी. ओके सो गाईज म्हाका लावड सायलन्सर नाका आहलो म्हणून हांवें कॅटकॉन घालून गाडी सायलंट केलेली आसा. वाड्या वयल्यान बीन खंयसून गेलो न्हू जाल्यार खंयच्या जाणट्यांक त्रास सांग जायना न्हू घडा 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 आवाज येवन थोड्यांक बाबड्या हार्टाचे प्रॉब्लम आसता आनी कितें आसता. सो हांवें सायलंट दवरल्या गाडी. ओके नीट अँड क्लीन सारकी. कितें म्हणूंक सोदता सारकें म्हाका आक नुस्त्याक या मगो चल कितले दीस जाले बरें नुस्तें आमी नुस्त्याक हांगना कितें घेवया पळोवया कितें बरें आहा तें घेवया. कितें घेवया आनी भाजपाक सेपरेट घेवया. हय कोकार बिकार अदे पळय केदे मोठे कोकार आहा त्यो न्हू कितें घेवया कुल्ली पळोवया चल आहा जाल्यार. गायज आमी कुल्ल्यो आल्यो खूब दीस जाले खावना न्हू त्या खातीर कुल्ल्यो पळयता आसा जाल्यार घेता. बऱ्यो काळ्यो त्यो बी गावोंक जाय फोडप्यो आनी आयज बरें आहा हांगासर. आयज चड लोक कांय ना सॅटर्डे आनी संडे चड लोक आसता त्या टायमार येत जाल्यार आनी आयज आमी मातशी बेगीन येयला न्हू त्या खातीर आमकां मातशें शॉपिंग करपाक बरें पडटा नुस्त्यांची. सो गायज ह्यो असल्यो धव्यो कुल्ल्यो आसा हांगासर काळ्यो ना आमी ह्यो घेतल्यो कडयेक 300 रुपया किलो खंय. आमी अर्दो किलो घेता आमकां दोगांक पुरो आनी कितले जाय. हय गायज केदें व्हडलें नुस्तें तें पळय हेवटेनूय आहा हेवटेनूय आहा बेतीन आमी बेतीन. हा कायज आमी खंय येयल्या गो. सो गायज आयज आमी येयल्लेली आसा साईन सारखे आल्दोनात न्हू आमी हांगा कोरजुया जेवपाक फिश थाली खावपाक. तुमकां तर खबरूच आसा न्हू हांगासली फिश थाली म्हटल्यार म्हाजी सारकी फेवरेट. सो आतां पळोवया तांकां खबर ना न्हू तुका खबर आहा आमच्या व्ह्युअर्सांक खबर ना तुजी हांगासली फेवरेट म्हणून न्हू मागीर. सो गायज तुमकां खरें सांगो हांगासली कडी न्हू इतली यम्मी जाता ना सारकी घरांतली कशी टेस्ट येता. सो तुमी बी हांगा लागीं बी रावता जाल्यार हांगासर येवन जेवपाचें आनी पयसूय रावता जाल्यार हांगासर येवपाचें. वयस पळय रायस थाली पळय काय बरी आहा ती कितें म्हणूंक सोदता. सो गायज पळयात इतली वरायटी आसा ती वरायटी बरी आहा न्हू. बरी आहा वरायटी. हांवें म्हाजे फेवरेट लेफ्यो घेतलेले आसा लेफ्यो फ्राय. खाव चल खाता त्यांची कडी न्हू नंबर 1 जाता न्हू. हा कडी बरी आसता बरो आहा न्हू टेस्ट. हा यम्मी. ही पळयात गायज सुंगटांय बरी मोठी आहा म्हाका न्हू गायज सुंगटांची थाली खूब लायक. तिसऱ्यो पळय काय बरें आहा. मागीर हांगासर पळयात ताल्ले आहा सॅलड आसा भाजी आसा नायस यम्मी. चालू करुया मग. पळय हांवें काबार केले सगळे तुवेंनी काबार केले न्हू. काबार केले आनी आमचे लेप सगळे काबार जाले. आता तू हात धुवन यो चल. हात धुवन येता. A few moments later. ओके सो गाईज आमगेर आयज आसा दर्यांतल्यो क्रॅप्स. पळोवंक शकता तुम्ही दर्यांतल्यो क्रॅप्स कश्यो काडप दिसता तुमकां. हे सगळे साफ करूंक जाय. पळयात गायज हवीन एक कुल्ली सुटी केल्लेली आसा त्या म्हणसर हांव वयता म्हाजे नाल सोलपाक. हय कितें जाला गो तूं वाट्याक रावलाय पयलीत तूं कुल्ली खातलोय तूं. कितें म्हणून करता हातीनशें सोलता. सुळो मोडलो म्हाजो. कोणी म्हणलो हांवें.
हांवें मोडलो आनी तुका म्हटलं तुवें मोडलाय म्हणून. म्हणल्यार कोर मरी जाल्यार करता मरे पातीन चलता तुका सोलूंक लायला ना मरे. आनी सगळो शिमिटीचो कलर गेलो पळय हांगालो कसो गेलो तो. खबर नापशीत गेलो तो हांगासर तवता पावसान तेतूर तो गेले. गायज हांव आतां करता कुल्ल्यांचे शेकशेक करपाक लागून हांवें पळय 2 कांदे बारीक चिरून म्हणजे लांबट रफली चिरून घेतलेलो आसा आनी हांगासर हांवें घेतलेले आसा एक कोकोनट आनी आमची कायल पळय बाबा तापता ही बरी तापली काय हितूर हांव घालता तेल. हे पळय तेल बरें तापलेलें आसा आतां हांव हितूर घालता इल्लोसो आल्याचो कुडको आनी आमचे चॉप केल्लेले ऑनियन. आतां हेका बरो भाजून घेवंक जाय. ह्यो जावंक जाय ब्रावन कलर. गायज कांदो बरो हांवें भाजून घेतलेलो आसा. आतां हांवें तेतूर घातलेली आसा टमाटर 2 टमाटां घातलेली आहा आनी हेका बी बरें भाजून घेवपाक जाय. गायज ह्यो पळयात कांदो आनी टमाट बरें फ्राय जाल्लेले आसा. आतां हांव हेतूर घालता चून. गायज टेस्ट बरो येवपा खातीर हांव हितूर घालता म्हाज्या असल्यो धाकटुल्यो गोवन मिरसांगो. सो गायज तून बरें आतां भाजलेलें आसा. आतां हांव हितूर घालता 1 टेबलस्पून गरम मसाला आनी इल्लो घालता मातशें तिखूट करूंक जाय आनी इल्लीशी हितूर घालता हळद. आतां हेका मातशें परत फ्राय करून घेवपाक जाय. कितें आसता जाणां गाय चून भाजतना हांव गरम मसालो कित्याक घालता सांगात. ही न्हू म्हाज्या मम्मीची रेसिपी आनी म्हाजी मम्मी म्हाका सदांच सांगताली की हितूर जेन्ना गरम मसालो घालता पळयात फ्राय करता तेन्ना न्हू गरम मसालो बरो गरम जाता फ्राय जाता आनी तेका न्हू टेस्ट न्हू मातसो बरो येता. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्या चवी अनुसार कितले तुमकां तिखट जाय तितलो तुमी गरम मसालो घालात. हांवें भितर न्हू ऑलरेडी धाकटुल्यो क्यूटश्यो मिरसांगो घातलेल्यो आसा. त्यो दिसपाक दिसता सारक्यो क्यूट पूण आसता सारकी तीख. पयलो आनी इल्लो घालता. गायज पळयात अगेन कश्यो कुल्ल्यो सुटी केल्या त्यो बऱ्यो केल्या काय सारक्यो करूंक ना ते मातशें कमेंट करून सांगात आं. हे पळयात आनी हे येल्लो सारके तेजे फेवरेट. चला आतां आमी फुडें सरया. हे पळयात गायज तेल बरें आमचें गरम जाल्लेलें आसा. आतां हांव हितूर घालता इल्लोसो ऑनियन. तो गायज जालें कितें सांग ऑनियन न्हू म्हाजे कडेन खूब कमी आसले. तुमकां जाय न्हू जाल्यार तुमी मातशें चड ऑनियन घालात. म्हाजे कडेन ह्यो एकूच कांदो लास्टाचो उरलोलो. हो न्हू कांदो गायज मातसो ट्रान्सपरंट जावंक जाय. म्हाका दिसता जालो मातसो ट्रान्सपरंट कसो. आतां हितूर हांव घालता आमच्यो पळय मिठाक लायिल्ल्यो कुल्ल्यो. सो गायज हितूर न्हू हांवें आतां कुल्ली घातलेली आसा. आतां हांव हितूर घालता 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लीक आनी कोरिएंडराची पेस्ट. ग्रीन मसाला मातसो घालता. हितूर कितें जाता सांग गायज मातशें टेस्ट न्हू बरें येता. डन. आतां हेका बरें हालोवन घेवंक जाय. सो गायज ह्यो पळयात ह्यो न्हू उरलेलो ग्रीन मसालो काडलेलो आसा हांवें. तो आतां हांव नुस्त्याक लावन बरें भाजतलें. कचकचीत सामकें. हय आनी कचकचीत लागना जाल्यार मागीर कचकचीत लागतले. तुमकां खबर आहा गायज ही खापी म्हणटा ती अगदी सारकी फेवरेट आनी हांव न्हू आतां खापयेन बरो ह्यो ग्रीन मसालो स्टफ करतले आनी फ्राय करतले. तुमी बी केन्ना अशें फ्राय करूंक ना जाल्यार हांव सांगता म्हणून एकदां तरी ट्राय करून पळयात गायज. पोया चल. सो गायज पळयात हेका हांवें मातशी उबेक लागून 2 मिनटां शिजपाक दवरलेली. आतां हेका बरी शिजलेली आसा. आतां हांव हितूर घालता आमची शाकोतीचे आयान. हे पळयात. सो गायज हे पळयात हांव आयान हितूर घालता. कोणाचो फोन आसता तुजो म्हाजो बोल्सा ना कोण. हे पळयात गायज हेका बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. आवयस बरो वास येयलो. कुल्ल्यो
कोणूच रूच येईल रे बाबा. अरे बरे शिजोनी ताका बरो आता 2-3 खतखते घेवन जाय. तितल्या म्हणसर हांव वयता एडिटींग करपाक. सो गायस हे बरे शिजलेले आसा. टाडा. वयस आता हेतूर घालता ओली कोथंबीर वयरसून गॅस बंद करता आणि जाली परत मगो न्हू. धापून दवरता. चल आनी पेशन्स ना म्हाका. गायज हे जे नुस्तें आहा खबर आहा हे सामके फेवरेट म्हाजे. खापी म्हणटा तेका न्हू. ग्रीन मसाला फ्राय. आयज माझे सारखे फेवरेट क्रॅप्स फूल पावर सारखे दर्यांतल्या आनी शेक रायस आनी माझे फेवरेट खापी कितें जाणाय ही ग्रीन चटणी कशी केल्ली अंकितान आनी तितून फ्राय केल्लेले आनी हे पळय हांवें लिंबू पाणी केला. चला चालू करता हांव. ओके सो गायज कितें म्हणटात तुमी कशी आसा. आयजो व्लॉग तुमी पयलो आसतलो. आयज आमी केल्लेले आसा कुल्ल्यांचे शेक. त्या भायर आमी गेल्लेली आयज RX घेवन आनी इट वॉज आवर फर्स्ट RX रायड टुगेदर म्हाज्या आनी अंकिताची आफ्टर रेस्टोरेशन. आनी इट वॉज अ विंटेज फील. खरेंच बरें दिसलें आमकां. ओके खरेंच बरें दिसलें आनी खूब सारे बरे कॉमेंट्स येयल्लेले आसा. बरे मॅसेजीस येयल्लेले आसा. खूब जाण विचारता म्हाका की तुजी RX जी आसा ती तूं विकता. आर यू सेलिंग द प्रायस. म्हाका एकल्यान एक असो अमावंट सांगलेलो आसा दिवपाक रेडी आसा. आय एम रियली कितें म्हणटा तें शॉक की म्हाजी बायक विकती घेवपा खातीर म्हाका इतलो बरो कितें म्हणटा तें बजट दिल्लो आसा एका मनशान. तशें खूब जाणांनी म्हाका विचारला की आपूण तुका पे करता तुजी RX विकताय तूं जाल्यार सी गायज हांव तुमकां एक स्ट्रेट अवे सांगता. हांव प्लॅन करता आनी एक बायक घेवपाची RX बट दीस टायम 2 स्ट्रोक बायक बट दीस टायम RD 350. ओके आनी बाय चान्स म्हाका तर एक बरी डील गावता RX 125 या. ओके जाल्यार आय एम डेफिनेटली गोनो गो अहेड एंड सेल माय बायक. सो गायज म्हाजें कितें आसलें म्हाका गाडी ओन करपाची आसली. रायड करपाची आसली. फील घेवपाची आसली. मॉडिफिकेशन करपाचें आसलें तें म्हाजें पूर्ण जाल्लेलें आसा. ओके आनी दुसरी गजाल मेन म्हणटा पळय ती ही सगळ्या भयणांक म्हाज्या मेसेज चेडवां भुरग्यांक ती बाबडी मेहनत करता घाम कश्ट काडटा. ओके थोड्यांक बरे कपडे घालपाची संवय आसता. थोड्यांक बरे शूज घालपाची संवय आसता. सो गायज हांव कितें म्हणूंक सोदता जाणा तुमकां कोणीय तुमच्या लायफान येयलो कोणी येयली आनी तुमकां सांगता असले कपडे घालनाका. शॉर्ट्स कपडे घालनाका. दिस इज नॉट गुड. दिस इज नॉट डीस हे ते तुमकां लोक अशें करतले लोक तशें करतले. काडा आनी काना बरोबर जाण करून मारा धरून कळ्ळें. हांवें हांवें तसले अंकिताकूय सांगून दवरलेलें आसा की कोणीय खंयची आंटी येयली आनी तुमचे कडेन तुमकां सांगूंक लागली तुका सांगूंक लागली की बाबा अशे कपडे घालनाका बीन म्हणून बरी दी म्हणून सांगला हांवें. ओके बरी दी म्हणून सांगला कित्याक तांकां बरे भशेन सांगल्यार तांकां तकलेन अक्कल येना. ओके सो त्या खातीर म्हणटा तुमकां कोणी तुमकां तशें सांगता बरी दिया भायरी सारकी आनी घेवन बसपाचें ना. आपणाच्या लायफान आपूण जे हितून कम्फर्टेबल आसा तेंच घालचें. कळ्ळें न्हू तुमकां. आपणाच्या लायफान जे घालूं शकता ते घालचें आनी असले जे दादल्यांचे उलयना दादल्यांचे अलगूच हे पूण बायलांक कोणाक अशें आसता हागो ते घालनाका ते धाकटुले कपडे बरे न्हू जाल्यार त्या मनशांक तुमी वळोन तर पळयत जाल्यार तांकां ते घालपाची आवड आसता पूण घालूं शकना. आंग येदे मोठे जाल्लेले आसता सो घालूं शकना. लज कशी घालूं शकना. म्हाजी फेवरेट हे ड्रेस हो पण घालूं शकना पण हांवूय घालिना तूंय घालनाका तशें आसता तें. सो ते सांगलेलें आहा पळय तें उगडास दवरा आनी येस चॅनलाचेर येत नवे आहा लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नव्या आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील देन टाटा गुड नायट आनी बाय बाय.